मार्गू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवर 16 वोळ 9 ते 15. सातोळेच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मागदालेनाचे मारयेक दिश्टी पडलो. तिचे वेले ताणें 7 देंवचार काडलोले. तिणें वचून ताचे बराबर आसतालीं आनी आतां दूख करून रडटालीं तांकां कोडीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकूनय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत ताचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हाचेंय ताणें सोत मानलें ना. शेगीं 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जीवन जाल्लो देखलोलो ताचें ताणें सोत मानून घेतलें ना देखून बावाट दोरचे सुवातेर आपलेंच कोरें करून रावलें म्हणून ताणें तांकां बेश्टायलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगले रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.